बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या स्वामिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबां भयणीनो, नव्यान सुरू करूंक आनी जेजूचो मोग ह्या नव्याना वरवीं आमी अणभवूंक चाकूंक आमचो आवंडो. होच आवंडो घेवन आमी कॉन्फ्रादेचे वांगडी आमच्यो सिस्टरी आमी सगळीं एकठांय जाल्या. होच आवंडो बापाच्या हातान घालुया आनी आमचे बरोबर ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचोय भावार्थ अदीक आनी अदीक मजबूत जावं, गोड जावं आमचो आवंडो बापा मुखार दवरुया. पूण त्याच बरोबर देवाचेर आनी एकामेकाचेर ल्हान व्हड ओकमान आमी केल्यात आसतले ते सगळे ओळखून घेवन बोगसणे मागूंक तयार जावया. आनी दूख धरून आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंती सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया. बापा, स्वर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया तुज्या पुता जेजू वरवीं कालत्या काळजाच्या तूं तुजी वळख दिताय. आमी तुका दिसान दीस अदीक वळखूं आनी तुवें उगडापे केल्ले गूट अदीक खोलायेन समजूं. कालतेपणी तुजे जाणवायेचो आदार आमी मागता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून फिलोमेनाक बरयलेले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या भावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भाव भयणीची काळजां समाधान केलें म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सवें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव अदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक
आनी तुका विनोती करूंक फुडें सरता. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्यावन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनिसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडला तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळिजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजीशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार कुशीन येवचो आनी हांवें तो जगून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनिसिमाक घोडये तुजे सरशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरे तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावन ओदीक व्हरतो, एक आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची तितली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवे भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक आपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबांत घाल. हांव पावलू म्हज्या हातान काशा हें बरोवन दिता. हांव फारीक करतलों. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा, सोम्या सोवे भाव कसो हो उपकार म्हाका करतलोय म्हूण रावता. क्रिस्ता सोवे म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतेल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो सांकली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जाबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबीं करता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जाबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर आपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेन तुजो देव तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जाबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गार. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, sorvesporak, zui, zui. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो शुभम फळां दिता. Sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, zui, zui, sorvesporak, sorvesporak, zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपूण म्हणले, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले ते म्हजे बरी आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर ते पडून आसात. शिसांनी ताका म्हणले, तर एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक आमचे कडेन पावशे उंडे खंयचे आसतले? जेजून ताका विचारले, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगले 7 आनी थोडी धाकटुली नुस्तीं. तेन्ना ताणें लोकांक दोनीर बसोवंक लायले आनी 7 उंड्या नुस्तीं आपल्या हातान घेतली. दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी लोकांक वांटली. सोगोट दादोशी जायसर जेवलो आनी उरलेले कुडके 7 कोरोण भर तांणी एकठांय केले. भुरग्यांक आनी बायलांक दोनी नासतना जेवलोले दादले 4,000 आसले. आनी लोकांक घरा धाडटोच तोड्यार चडलो आनी दुसऱ्या प्रांतांत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणणी तुका क्रिस्ता. आमच्या साद्या जिवितांत तरेच्यो समारंभण्यो करता. पूण ह्यो समारंभण्यो करचे आदीं बारीक मोठी तयारी आमी करता. कित्याक आमकां जाय ही आमची समारंभणी बरे भाशेन जालेली. तेच तरेन आमच्या पात्रोनाची परब जेजू सरवंडार जाच्या आसऱ्या काल आमी आख्खी फिरगोजकारांक येता. ती समारंभणी करूंक आयज जावन आसा आमचे पयले पावल. अदीक करून भितरली ही तयारी करूंक आमी वावरूंक जाय. ह्याच खातीर हे सुरवातीचे पावल आमकां एकदम गरजेचें. आमच्या मनांत काळजान ही आमी तयारी करूंक जाय. हे समारंभणीक ह्या समारंभणीक तयारी करूंक 3 वस्तू आमी करुया. पयली म्हणल्यार त्याच आमच्या सरवंडारान ह्या ओरोसभर आनी अदीक करून ह्या आकांताच्या म्हयन्यांनी आमच्या आख्खे फिरगोजेक राखली आनी सांबाळली. आमचे काळीज दादोसकायेन देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. आमचे काळीज मन दिनवासनेन मोर भरून वचूंक जाय. आनी दिनवासनेच्याच मनान ही समारंभणी आमी करूंक तयार जावंक जाय. दुसरें म्हणल्यार आमच्या साद्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत देवाचो मोग वाडूंक आनी तिरोंक जाय. जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हो लोक जेजूची पाट सोडिनासलो. 3 दीस जेजू बरोबर ती चलताली
जेजूच्या मोगान ती पडलेली ह्या आख्खे नोवेन जेजूच्या मोगान पडूंक आमी वावुरतले आमकां एक व्हडलो स्वेग जातलो देवाचो मोग जेजूचो मोग आमच्या जिवितान तिरावूंक आनी तिसरो उपाय म्हणल्यार आमच्या पात्रोनाची देख आमी घेवंक वावरूंक जाय आमच्या पात्रोनाची देख भाग्योत पावलून घेतली आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयलां फिलोमेनाक आपल्या इश्टाक ही जेजूची देख उगडापी करून ह्या देखीन जीवंक ताणें उलो केलो जेजूची देख आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता केदो व्हडलो ताचो हुस्को कितली पोरजां आकांत घेयना मोग उत्पन्न करता आनी मोगानूच ह्या लोकांक दादोशी करता तुमी ताका कितें दियात जेन्ना आमी जेजूच्या पावलांनी चलता आमच्या मोगाक शिम्मेर आसची ना जेजूचो मोग ह्या दिसांनी ह्या 9 दिसांनी केरीत भाशेन आमी नियाळीत आसतले तर हे तयारीचे पावल आमी मारतना आमचो आवडो तोच जावूं दी हांव जेजूच्या मोगान वाडटलो जेजूच्या पावलांनी हांव चलूंक वावुरतलो जेजूची देख म्हज्या जिवितान जिवन जेजूचो हांव साक्षीदार जातलो हे आमचे नवेन पडाबोरीत जावंक सगळीं आमी उबी रावुया आनी थोडीच मागणी आमच्या मोगाळ बापाच्या हातान घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया जेजूच्या अणभवाच्या मार्गान पोरजेक चलोवंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया आमचे मागणे ऐकून घे बाबा आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागुया पोरजेचो उलो आपल्या कानार घेवन गोंय राखपाचे निर्णय घेवूंक मारयेचे मोजोतीन तांकां मनाचो उजवाड मागुया आमचे मागणे ऐकून घे बाबा पिडीत आसलोल्या पासत आनी तांची सेवा करतल्या मागुया देवान तांची काकलूत करून सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया आमचे मागणे ऐकून घे बापा लोग्नीक जोड्या पासत मागुया जिविताच्या कोश्टा मदें जेजूक जिविताचो सांगाती करूंक मारयेचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया आमचे मागणे ऐकून घे बापा बो स्वर्गीच्या बापा ह्या आमच्या भयणीन आमच्या सगल्यांच्या नांवान तुजे मुखार ही मागणी घातल्या हे नवेन आमकां तुज्या मोगाची आनीक एक कुडा म्हूण आमी ओळखून घेवंक आनी तुज्या मोगान वाडूंक आमचो आवडो तुजे मुखार आमी घालता तो तूं सारथी पावयतलो म्हूण आमी सत मानता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तुवेरे वेळार गीत करुया याज्ञिक उंडो समर्पिता C18 याज्ञिक उंडो समर्पिता
कोरया यादीक दाकारोस पेटोयता आमी आमची जीण पेटोवया क्रिस्तारो गोत्तो करून दिता पिवूंक आमी आयती जावया सोर्गी जेवण तयार जातलें उदकान मारूंक लागीं सोरया क्रिस्तारो गोत पिवण जातलें आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सोर जाणार देवा आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसाक आमी भोगतीन करता ती भेटवणी मानून घे कोरी जाणवाय आनी तुज्या गुटाची ओळख जोडूंक आमी ओतरेकता आनी कालत्या काळजान वावुरता हे आमचे ओतरेक आनी प्रयत्न तुज्या बोलेपणान तुका मानता तसलो योद जावं दी हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणे आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराचे हे रोगोत, पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप आमच्या गवळी बापाक, इमिरेतस राहुल आमच्या आदल्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान तेही आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या नोवेना वरवीं अदीक आनी अदीक तुज्या मोगान वाडूंक आमकां शिकय. आमचो विस्वास स्थिर कर. तुजो मोग परगटूंक आमकां आदार दी. आंकवार माये देवाचे माये सांगात तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्म दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सोगत्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेजून आमकां एकूच मागणें शिकयलां. सोकास ताड्यान सगळीं आमी हेच मागणे आमी भेटोवया. म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सौर पातकांतली सुटोय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियात आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जण एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसूया आनी जेजू घेवंक आमची तयारी करूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा भुकलल्यांची आशा भागयताय तसलो करो उंडो दिवून तुमी आमकां दादोशी केल्या. ह्या पवित्र जेवणाचो फोड कसो जाणवायन भरलेले कालत्यान दुलोब काडीस आमकां दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांजेचे 30 आनी 9 यूट्यूबाचेर फेसबुकाचेर जी न्यूज
ह्या दिसांनी रिकॉर्डिंग तुमकां मेळटलें आनी आयतारा दिसाकतान लायव्ह टॅलिकास्ट GCTV हाचेर मेळटले. आमची आशा इतली मांडावळ आमी केल्या. आमच्या फिरगोसकारांनी जाता तितलो ह्या नोवेनाचो फायदो काडून भावार्थान आमी वाडूं. जावं सकाळीं जावं सांजेच्या वेळार समुदायाच्या वांगड्यांक एका घरांतल्या एक वांगड्याक नोवेनांनी वांटो घेवंक आमी सोयीक दिला. सगल्यांनी त्या दिसाक नोवेनांनी वांटो घेवचो म्हूण आमचो आवंडो. जर कोणाकूय सोयीक मेळूंक ना आनी तरी आसतना नोवेनांत वांटो घेवंक सोदतात, खंयसरूय जागो आहा थंयसर आमी पळयोवन तांकां आनी तुमकां येवकार दिवंक जाता जाल्यार आमी पळयतले. हाका लागून तुमी ऑफिसांत येवन पयलीं जाप करची. सगल्यांक तुमकां खुशालकायेचे भावार्थाचे नोवेन आनी नोवेनाची तयारी आमी आवडयता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.